पोलीस डिपार्टमेंटाची क्रायम आणि हेच्या संदर्भात हांवें मिटींग ऑर्गनायज केल्ली आमचे डिवायसपीज आनी ऑल हे सगळ्या जाणांक आज हांगासर आपयले. आज आमचो DGP फक्त नाशिल्लो. हांवें तेच्या कडेन सगळो रिव्ह्यू घेतलो एंटायर स्टेटींत कशा पद्दतीन क्रायम पळोवपाक वचत जाल्यार क्रायम रेट वाडूंक ना. क्रायम डिटेक्शन रेट जो आहा पळय न्ही आमी कंपॅरिझींग विथ द लास्ट इयर्स म्हणजे इतकेंच म्हणणें ना. फक्त फाटल्या कोविडाच्या काळात थोड्योश्यो क्रायम्स आनी ते कमी आशिल्ल्यो पण आमी कंपेर करीत जाल्यार तसो क्रायम डिटेक्शन रेट जो आहा पळय न्ही क्रायम डिटेक्शन रेट खूब बरो आसा. पुलीस डिपार्टमेंट खूब बऱ्या पद्दतीन काम करता. विशेष करून आमी सायबर क्रायम आसतले हाजेर फोकस केला. सायबर क्रायमचे अवेरनेस कॅम्प आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटाच्या प्रत्येक कॉलेज स्कूल्स आणि इवन दो शहरांनी जातले. समाधान प्रोजेक्ट जो आमी सुरवात केला म्हणजे टू डायलॉग्स विथ द पिपल्स लोकां कडेन डायलॉग्स करप तो खूब बऱ्या पद्दतीन चल्ला. व्हेरिफिकेशन ऑफ द टेनंट हांवें सांगले त्या प्रमाणे 30,000च्या पेक्षा चड टेनंट आमी व्हेरीफाय केले. म्हाजें पब्लिकाक म्हणणें आसा तुमी घरांत सर्वंट सुद्दां दवरता तो तुमी पयलीं आमच्या पुलिसेचो व्हेरिफिकेशन डॉक्युमेंट घेवनूच दवरचो. आपलो कोणूय जर आपूण भाड्याक दवरता आसत जाल्यार पुलीस हाच्या फुडें व्हेरिफिकेशन घेवचें. अजून आमी थोडेशे रिफॉर्म्स आनी अमेंडमेंट आमच्या स्टेट लॉत हाडपाचे आसा. त्या खातीर फुडल्या येता ते हाडटले. आमचे काही पुलीस डिपार्टमेंटाच्या बरोबर इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज फॉर एक्झाम्पल द ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट PWD डिपार्टमेंट लेबर डिपार्टमेंट शॉर्टलिस्ट केल्या. तांच्या बरोबरचे इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज थोड्या दिसांनी आमी रिजॉल्व करतले. बरेचशे बाकीचे सगळे कंट्रोलान हाडपा खातीर आमचो DGPs SPs आनी DYSPs सगळे खूब बऱ्या पद्दतीन काम करता. म्हाका दिसता लोकांनी जर सहकार्य करीत हांव आत्तां सगळो रिव्ह्यू घेता आसतना पळयतालो की जर क्रायम सगळे पळयत जाल्यार मॅक्झिमम टू क्रायम जे आसा हे कोण तरी भायरसून जो हांगासर येवन रावता तांच्या मुळे खंय तरी क्रायम जायत आसा. लोकांचें सहकार्य मेळत जाल्यार हे क्रायम कमी करपा खातीर आमकां खूब मदत जातली. पब्लिकानूय बी आमकां सहकार्य करचें. टुरिस्टां खातीरय आमी म्हटलां की आमचे पुलीस हे फ्रेंडली पुलिसींग करतले. वी आर स्टार्टींग विथ म्हणजे थोड्या दिसांनी आमी पुलिसींग स्टार्ट करपाच्या विचारान आसा. आपल्यो कंप्लेन्स आनी हे ज्यो आसा त्यो सगळ्यो ऑनलायन दिवपाक मेळटल्यो. वी आर वर्किंग ऑन दॅट प्रोजेक्ट. हाज्या फुडें गोंयांत क्रायम जावचें न्ही हाज्या खातीरय आमचे पुलीस काम करतले. लोकां मदीं अवेरनेस करतले जेणे करून क्रायम वेगवेगळ्या पद्दतीन जाता ताका कशा पद्दतीन जाता हेजो जेन्ना अवेरनेस लोकां मदीं करतले तेन्ना क्रायम डिटेक्शन जर आसत क्रायम रेटूय कमी हाडपा खातीर पुलीस काम करतले. आय एम कॉंग्रेच्युलेटिंग माय होम डिपार्टमेंट एंटायर माय पुलीस टीम. दे आर वर्किंग विथ डे एंड नायट 24/7 फॉर द पीपल. त्या खातीर लोकांच्या सहकार्याची अपेक्षा आसा. पुलीस कायद्यात रिफॉर्म आमच्या ओल्ड पुलीस लॉज आसा त्याच्या प्रमाणे वेगवेगळे बदल करपाक जाय. ते सगळे शॉर्टलिस्ट करतले. शॉर्टलिस्ट करून वील सेंड फॉर द लॉ डिपार्टमेंट वील टेक द ओपिनियन ऑफ द एजीस आणि तितून जायते बदल जे करतले. आमी टेनंट व्हेरिफिकेशन एक्टूय हाडला. तो टेनंट व्हेरिफिकेशन सुरवात जाल्ली आसा. त्या खातीर म्हाजें म्हणणें हांव परत सांगता म्हणजे कोण हांगा जो रावता आयदर तेजे हॉटेल आयडेंटिटी ना जाल्यार टेनंट आयडेंटिटी तेजे कडेन आसप हे गरजेचें आसा. सो सीएम तुम्ही म्हणटा की राज्यात जी क्रायम वाडल्या तेका जबाबदार हे भायले लोक आसा ते. हांव तशें म्हणना. परत एकदां सांगता तूं नाल्यार परत तेजे वेगळे छापतलो. गोंयांत लोकांनी येवचेत आमी ना म्हणना. वी आर वेलकमींग बट ताच्या खातीर जो क्रायम कितें तरी करतलो हो तकलेन घेवन येता पळय ताच्या खातीर आमी जो व्हेरिफिकेशन्स बाकीचे सगळे आसा पळय न्ही ते करपाक सुरवात केली. 30,000 व्हेरिफिकेशन नॉर्थ आनी सावथ आमच्या पुलिसांनी केल्ले आसा. ओके त्याच्यानुसार तांकां व्हेरीफाय करून ते थंय रावता तांकां सर्टिफिकेट सुद्दां इश्यू केल्ले आसा. तेजे रेकॉर्ड्स आमचे कडेन जमा जाता.